Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. उमेदवार पण तो करू नका. पळयता आसतना नेतृत्व कोणाचे पळयात, मुख्यमंत्र्याचे पळयात. त्या वाड्या भितर बरो जर व्यवस्थितपणे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सरकाराचे योजने थंय पावपाक जाय जाल्यार ते सरकारांतलो जर एखादो नगरसेवक आसलो आसत जाल्यार ते काम करपाक त्या लोकां पर्यंत पावपाक ताचो फायदो जाता. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेन गोंयच्या जनतेन मुख्यमंत्री जाल्या नंतर 2019 ते नंतर प्रत्येक निवडणूक जी आसा ह्या मागीर ती लोकल बॉडीची निवडणूक जावनी, जिल्हा पंचायत निवडणूक जावनी, पंचायतीची निवडणूक जावनी, म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जावनी किंवा विधानसभेची निवडणूक जावनी, प्रत्येक वेळाचेर गोंयच्या जनतेन तांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलो. तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार माझ्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून तुमचे वैयक्तिक काम असताना किंवा तुमचे बाकीचे सगळे साखळे डेव्हलपमेंट जातो विकास तुम्ही एकंदर साखळे शहर 2012 पासून 2022 पर्यंत जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात तुमकां साखळेंतलो विकास साखळेंतलो डेव्हलपमेंट तुमकां पळोवपाक मेळटा. आणि होच डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांक तुमी भरघोस मतां मारची. लिस्ट जाहीर जाताच वॉर्ड नंबर 1तलो गितेश माडकरान यशवंत माडकराक तेको जाहीर केलो. दोगूय बीजेपीचे, मात पार्टेन यशवंत माडकराक तेको जाहीर केला. गितेश माडकर हांवें 1 नंबरांचो फॉर्म भरलेले. आयज म्हाजो डायरेक्ट सपोर्ट हांव आयज आमचो बीजेपी कॅन्डिडेट जर दोतोरान डिक्लेअर केला तेका हांव सपोर्ट तेका डिक्लेअर केला. बीजेपीचे पॅनल जाहीर जातानाच सांज मेरेन सगळ्यांनी आपले टुगेदर फॉर साखळे पॅनलाचे उमेदवारी लिस्ट जाहीर केले. 10 वार्डांनी आमचे कॅन्डिडेट आसा. पॅनल डिक्लेअर करतना आयज बीजेपीन सकाळी डिक्लेअर केले आपले पॅनल. ताच्या उपरांत तुमी केला म्हणजे तुमी वेटिंग करताले की रावतले की बीजेपीन आपले डिक्लेअर करपाचे मागीर तुमी करता अशें कितें आसा पॅनल? वॉजंट प्लॅन एज सच बिकॉज सगळ्या वार्डांनी 2-2 कॅन्डिडेट असले सगळे बीजेपीचेच असले. So we wanted to know who's the real candidate as well. So wait and watch strategy आम्ही दवरलेली. साखळे मतदारसंघातल्या 52 मतदारांची नावां रद्द केल्यात. तातूंतले 41 मतदार हायकोर्टात पावले. नावां कशी कितें रद्द केल्यात काय म्हूण हायकोर्टाची केंद्रीय वेंचणूक आयोग आणि राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीस. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.